Babiya tu re dir bagia tu pap na sanshi sas na cha sas nang babia em kondan paushi sas na cha sas nang babia em kondan paushi Donna Milagres care babia angat sto vorshi Tujo gornio che un papia sotte creveshi Tujo gornio che andre papia sotte creveshi बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो तुमचे सव्य असू मोगाळ बाबा भयणीनो आमचो देव काकलुत्सार म्हूण आयच्या वाचपांनी आमकां मेळटा ह्या प्राचीत काळाच्या 5व्या आयताराक आमचो विशय वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करूं नाका देव एके वाटेन काकलुत्सार तसोच तो दुसरे वाटेन आमकां आमचें जिवीत बदलूंक उलो मारता ह्या फुडें आनीक पातोक करून नाका म्हूण पातकांत सांपडलेले अस्तोरेक जेजू सांगता तेंच आमकांय ह्या प्राचीत काळांत तो सांगता आमी आमचें पातोक रोडूंक आनी तें सोडूंक आमकां उलो मारता हो आयतार भुके आनी पिडे आड झुजूंक भेटयलोलो आयतार आमचे वरवीं आमचे प्रयत्न भूक आनी पिडा ह्या संवसारांतली नपयत जावंक ह्या मिसा भेटेंत आम्हा सोमेस्तां पासत आमी मागुया आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं आजचे भेटेंत वांटो घेता आसतना देवा मुखार आमी सगलीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक सगळ्या विचारून सांगता मनात शिजून तोंडान सारून वायट धरून बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बूड अपराध हे पासत मागीर सकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसो आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Somia kaklutko Somia kaklutko Kaklutko Krista kaklutko Krista kaklutko Kaklutko Somia kaklutko Somia kaklutko Kaklutko प्रार्थुया आजचे बलिदान आमचे सगळे बोजेचे फिरगोसकारां खातीर भेटयता तशेंच मागता आयज आपलो वाडदीस समारंभ था मनीषा रिबेलो तांचे बसत देवान तांचेर कितें आशिर्वाद घालूंक आनी सगळ्या देड्यान आनी कृपेन तांकां बरोवंक भेटेंत आमी मागता कोण वाड्या बापा
पातकाचेर मरणाचें फर्मोण दिवंक तुका कसलीच खोशी भोगना. भगत तांकां फावो आसलेली कास्त पयस करून तुज्या भक्षणाची बुजवण तांकां दिवच्याक आनी शांतीन जिवंक लावच्याक तुज्या पुतान तुवें संवसारान धाडलोय. देखून आमी पातकी भुरगीं तुजीं विस्वासान तुजे मुखार येता आनी आमकां तुजें भक्षणी आनी शांती मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्मेचे एकपणान चियेतान रात चोरिता देवा ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान दोर्यांतल्यान रस्तो उगडलो, खोल उदकांतल्यान तुमकां वाट करून दिली. ताणें रोनगाडे आनी घोडे आनी एक बोलिश्ट फौज झुजा मैदानार हाडली, पूण ती तोंयच आपटोन पडली आनी कोदींच परतून उठोंक जायना तशी चिड्डोलोले दोशिरे पोरी पालोवलोले वाती सारकी. तोच सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, गेल्ल्या काळाचो उगडास करची गरज ना. आदीं कितें कितें केलां तें मनांत हाडची गरज ना. पळयात, हांव एक नवें अजाप करतां. आतांच तें उजवाडा येता. तुमकां तें दिश्टी पडना गाय? होय, अरण्यांत हांव एक रस्तो उगडटां. जोगलांत वाटो करून दितां. सावजां म्हाका वाकाणटलीं, तशेंच कोळे आनी सावो. कित्याक म्हजे विचलोले पोरजेक पिवंक दिवंक हांव अरण्यांत उदक घालतां. जोगलांत नदी रोचतां आनी जी पोरजां हांवें म्हाका तयार केल्या ती म्हजी वाकाणणी करतली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, आमचे खातीर सर्वेस्परान केल्लीं अजापां आमचीं काळजां संतोशान मुरगोडटलीं. परतून म्हणोया, आमचे खातीर सर्वेस्परान केलीं अजापां आमचीं काळजां संतोशान मुरगोडटलीं. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडलें तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब, आमचे खातीर सर्वेस्परान केलीं अजापां आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. ओन भावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात? होय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब, आमचे खातीर सर्वेस्परान केलीं अजापां आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जशे नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकांनी वोंपतात तीं गायोनां गावून करतात लुवणी. जबाब, आमचे खातीर सर्वेस्परान केलीं अजापां आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. वेतां वेतां दुकाबरीत चोल्लीं, हातांत घेवन वोंपचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं, माथ्यार मारून कोणसाचे बोरे. जबाब, आमचे खातीर सर्वेस्परान केलीं अजापां आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं.
बागेवन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिठी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, म्हज्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची ओळख म्हणल्यार येदे व्हडले बाग की ताचे मुखार हेर सगळे म्हाका लुकसाण म्हूण हांव दोत्ता. ताच्या मोगान हेर सगळे होगडावंक हांव कबूल जालो. म्हाका फकत एकलोच क्रिस्त मेल्लो जाल्यार आनी ताचे भितर रिगून रावूंक म्हाका फावो केलो जाल्यार हेर सोगोट मेळ म्हूण सोजमता. म्हजी सोस्तोंगी समृद्ध पाळून मेळटा ते प्रमाणीकपण म्हाका नाका, पूण क्रिस्ताचेर भावार्थाचो विस्वास धरून मेळटा देवाचे देणे कशें येता आनी भावार्थाचेर दवरला ते मात प्रमाणीकपण म्हाका जाय. म्हजी आशा एकूच, जेजूक ओळखूंक, ताचे प्रमाणीकपणाचे बळ भोगूंक, ताच्या कोश्टांनी वांटो घेवंक, ताच्या मरणांत ताचे सारको जावंक. हे भाशेन मरणांतलो पुनर्जिवण जावंक पावतलो म्हूण म्हाका भरवसो आसा. हांव शेवटाक पावलो वो सोपून जालो म्हूण सोजमूं नाकात. ना, जसो जेजू क्रिस्तान म्हाका जिखून दवरला तसो इनाम जिखून दवरूंक हांव अजून धांवत आसा. बाबा भयणीनो, जिखलो म्हूण सोजमून हांव बडाय दाखयना, पूण इतलेंच सांगता, पाटी सोडला तें विसरोन फुडें आसा ताचेरूच दोळे लावन सगल्या म्हज्या बळान हांव नीट शेवटाक धांवून वेता. जें इनाम वयर स्वर्गार जोडूंक देव आमकां जेजू क्रिस्ता सोवे आपयता, तें इनाम म्हजो शेवट. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. आतां तरी म्हणटा सोरेस्पोर, सगल्या काळजान थान म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगलोच बलो आनी काकलुसार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जोआवां पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू जैतुनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी बोस सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्रांनी आनी फारिसेवांनी परद्वारांत सांपडलेले एके बायलेक हाडली आनी मदें उबी केली. तांणी ताका म्हळें, गुरुजी, ही बायल आतांच परद्वारांत सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्यांक फर्मोण मारूंक आमकां फर्मायलां, तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांट घालचे खातीर एक कसलेंय नीब सोदून काडूंक तांणी अशें म्हळें. वडो घालून चेजून आपल्या बोटान जमणेर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले. देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हळें, तुमचे मदीं जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. आनीक एक पावट वडो घालून तो जमणेर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो कोट सरून गेले आनी अदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन
जेजून तिका म्हळे, बाय, ते खंय गेले? कोणेच तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक ना? तिणें म्हळें, कोणेच ना सायबा. आनी जेजून म्हळें, हांवूय तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारिना. वच आनी ह्या फुडें पातक करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. प्रितीच्या भयणी भावांनो, गॅरी स्टेरिंग ओ एअरफोर्सान वावुरपी ओ वांगडी अशी एक वडी सांगता. तांचो म्हणटा वडील आसलो जो कोलोनियल, तो तांचो वडील इन्स्पेक्टर कसो आसलो म्हणजे तांचेर नदर दवरूंक, तांकां एके भाशेन शिस्त शिकोवंक आनीक तांकां बरे तरेन रावंक ताचे हे मांडावळीचे नदर घालूंक आसलो. आनी बाबण्यानो, हो तांचो कोलोनियल वडील खंय सदांच तांचे न्हेसपाचेर उदीक पळयतालो. हाव दे ड्रेस, कशे भाशेन तांचे न्हेसवण वेवस्थीतपणी आसा उरना हाचेर खंय बारीकसाणीन तो लक्ष घालतालो. आनी एका दिसा खंय एक ज्युनियर वांगडी ताका भेटलो आनी तेणें ताका खंय पळयलें आनी ताका आपूण हाडलो लागीं हाडलो आनी ताच्या लागीं खंय विचारलें. ताणें ताचें कितें तरी तें पळयलें न्हेसपान देशी आनी तेन्ना ताणें खंय ताचे लागीं विचारलें, what should you do when your shirt's pocket is unbuttoned? तुज्या पॉकेटाचो जो बटन आसा तो तुवें सारको घालूंक ना जाल्यार कितें करपाचें? आनी तेन्ना ह्या जेनरान खंय भिवन भिवन सांगलें, यू मस्ट बटन इट, तें तुवें घालूंक जाय. आनीक तेन्ना ताचेर मोठे दोळे करून खंय तो पळोवंक लागलो आनीक ताणें म्हळें, ओके वेल. आनी असो तो खंय पळयतालो, हो ज्युनियर वांगडी आसलो तो खंय भियेलो आनीक फुडें सरून बेगीन बेगीन फुडें वचून ताणें ताच्या सराचो ह्या कोलोनियलाचो पॉकेट बटन आसलो तो खंय ताणें घातलो. बाबण्यानो, कितें आमकां भाशेन दाखयता काय? ह्या घडणेंत एके भाशेन आमी आमचें जायते फावटी आमचें मौन एके भाशेन सदांच दुसऱ्याचेर आसा. दुसरो कितें करता काय, दुसऱ्याची वागणूक कसली आसा काय, दुसरो खंय चुकता काय, दुसऱ्या खंय सकला पडला काय, हाचेर एके भाशेन दुसऱ्यांक बोट दाखोवंक, तांच्यो चुकी तांचे खोडी उस्तून काडूंक आमी जायते फावटी आमचे नदर आमची चिंतना सगळे एके भाशेन धारमोन दुसऱ्याचेर घालता. पूण भाव भयणानो, ह्या हातूंत आमी आमकांच विसरता. ह्या घडीतान एके भाशेन घडी जायते फावटी आमी आमकांच विसरता. आमी दुसऱ्यांक दाखयता पूण तेंच चूक, तेंच बरेपण, तेंच कांड तेंच घडयेन आमी पळोवंक शकता, आमी आसूंक शकता, हें ओळखून घेवंक आमी विसरता. भाव भयणानो, आयचो हो धर्म, आयचे जेजून सांगिल्ली वपार आमकां हाचेर एके भाशेन लक्ष घालूंक उलो करता. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलां. ह्या पयल्या वाचपान आमकां एके भाशेन देव ह्या पयशेचो कितें मोग करता आनी ही पयसा पातकी आसुनूय ती चुकूनूय तांचे जिवीत सांडूनय तांकां नव्यान बरेपण दिवन तांकां एके भाशेन ह्या हातूंतली सोडून हाडून तांकां नव्या बरेपणाक पावयता. दुसऱ्या वाचपान आमकां बागून पावलूची खबर मेळटा. आनी भाव भयणानो, बागून पावलो एके भाशेन एक किरीत नामुणो कसो जाता आमकां. तो जरी पातकी, जरी चुकला, जरी सांडला, तरी आपलें जिवीत दवरून नवे ताचें पावल मारता. आयच्या शुभ वर्तमानान जे जेजून जे वस्तरी आनी वच
नव्यान पातक करी नाका. आपल्या जिवितान बदलणी गेल्या उपरांत जेजू क्रिस्ताच्या सांगातान नवे जिविताची पावलां उबारल्या उपरांत बागेन पावलो एके भाशेन नव्या जिविताचो एक नामणो जाल्लो आमकां दिसून येता. बाबीनो आजच्या शिव वर्तमानांत आमकां ही वपार सांगल्या ही कोडणी एक भाशेन वपार आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या. आनी एक भाशेन हे फारिसियो धर्मशास्त्री हे वस्तोरेक जेजूस अशी घेवन येता ती पुटा पळय ही पातकांत सांपडल्या. तूं कितें म्हणटाय, तूं कितें करताय. आनी भाव भयणानो हे वस्तोरेक जेन्ना प्रकार उपरांत जेजू तांकां पद देंवन तांचे मुखार तांकां वचून म्हणटा तुमचे मदें जाणें कोणें पातक करूंक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. भाव भयणानो कितें आमकां दाखयता काय हातूंतल्यान एके भाशेन आमी पयले सुवातेर आमच्या जिविताचेर लक्ष घालूंक आमकां उलो करता. भाव भयणानो आमच्या जिवितान आमी कितें करचें काय जायते फावटी आमी ह्या फारिसियो व धर्मशास्त्रा भशेन जाता. आमी दुसऱ्यांचेर एके भाशेन लक्ष धरून दुसऱ्यांच्यो चुकी खडी वयर काडूंक आमी एके भाशेन वाडयता. दुसऱ्यांचे कडेन ल्हान देखून आसा जाल्यार वी ट्राय टू एम्प्लिफाय दॅट. आमी आमचो मिर्च मसालो घालून तातूंत कडेन उदीक भायर घालून आमी तांचें नांव विलोवंक वळखूंक आमी उदीक तजवीजेन वावर करता. बाबड्यानो असले घोडे आमचे गोंय जाला जाय घोडे घोडे कोणें चुकीचेर पूण आंकवारपणार गरबेसपणी पावला जायत. बाबड्यानो आमी घोडे तांचे वाटी घालता. कोण घोडे रांद सोऱ्याक लोबदून ताच्या जिवितान एके भाशेन ह्या हातूंत घुसपडून सांपडलो पडला जायत. बाबड्यानो आमी तांकां बोटां दाखोवन तांचे घोडी घोडी वयर काडून आमी ताचेर एके भाशेन उदक घालता. बाबड्यानो आमी एके भाशेन असल्या सवेन आमचें खरीत बरेपण दाखोवंक आयज जेजू आमकां आपयता. बाबड्यानो आमच्या जिवितान एके भाशेन आमी असल्यांक एके भाशेन लोक तांच्या जिवितान बरेपण हाडूंक एके भाशेन वावरूंक आमी प्रयत्न करूंक वावूच अशें आसा. जेजूचें मौन म्हणल्यार आमच्या जिवितान हें मौन आमी आपणावंक आनी तें म्हणल्यार आमी पातोक पयसावंक पातक्यांक न्हय पातक्याचो मोग करूंक आनी पातोक आमी सोडूंक वो पातोक सोडून दिवंक एके भाशेन आदाराचें जावंक. बाबड्यानो असलें मौन आमच्या जिवितान आमी आपणावंक शिकुया. जे कोण चुकीक पडल्यात जे कोण सापडल्यात जे कोण वायटांत आसात तांच्या जिवितान एके भाशेन जे पातोक पयस करून तांकां आदाराचें जावंक ह्या पातक्याचो आमी मोग करुया. ताच्या जिवितान एके भाशेन ताका बरेपण मेळून घेवंक आमी ताचे सांगाती सहकारी जावया. हें बरेपण ह्या पावलान फुडें सरूंक आमी आदाराचें जावया. लेट अस लव द सिनर अँड हेट सीन. बाबड्यानो हें मौन एके भाशेन आमच्या जिवितान आपणावंक आमी फुडें पावलां मारुया. दुसरे सुवातेर जेन्ना जेजून तांचेर लक्ष घातलें ह्या मनशांक ताणें म्हणलें जांचे मदें जाणी तुमी कोणें पातक करूंक ना तिणें तिचेर पयलो फातर मारचो. बाबड्यानो ह्याचेर आमी आमच्या जवणीकल्यान पयले सुवातेर आमच्या जिविताचेर लक्ष घालूंक आमकां गरज. आमी अशें म्हणटा जेन्ना आमी बोट दाखयता तेन्ना एकूच फुडें वता 3 बोटां फाटीं वतात. कितें दाखयता काय आमी जेन्ना दुसऱ्यांक जेन्ना फरमोण मारता दुसऱ्याक जेन्ना बोट दाखयता तेन्ना एक पावटी दाखयता पूण 3 पावटी म्हजेर अदीक लक्ष घालूंक आमकां उलो करता. म्हणजे तो पातकान आसा जाल्यार तो तें वायटान जियेता जाल्यार हांवूय त्याच हातून पडूंक शकता हांवूय त्याच हातून कोडे पडलेलो आसा कोडे काय आयज केन्ना भायर सरला जायत. बाबड्यानो हें ओळखून घेवंक आमी एके भाशेन आमकां उलो करता. बाबड्यानो जेन्ना आमी आमचेर लक्ष घालून वो आमी तांचे भाशेन असोक म्हूण ओळखून घेता तेन्ना आमी तांच्या जिवितान आदाराचे बरेपणाचे जावंक आमी पावता. असलें मौन एके भाशेन आयज आमी आपणावया आनी हे जेजूचें बरें मौन आमच्या जिवितान आपणावन घेवन आमी पयले सुवातेर आमकांच जिवितान नवसुनी हाडूंक आनी आमी दुसऱ्यांक एके भाशेन नवसरूंक पावलां मारूंक तांकां आदार दिवंक आमी आमचें बरेपण दाखोवया. आयज आमी आयकलां बुके पिडेक आयतार भेटयल्लो आयतार आसा. आतां म्हणल्यार आमी दुसऱ्यांक जिवंतांक एके भाशेन आदाराचें जावंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान हें बरेपण विस्तारूंक आमी वावरुया. हेच करपा आयचे भेटेंत वांटो घेतना आमकां तोच जेजू जो हांगासर राजी जाला
ताचे मौन आमी सजमूंक, ताचे चिंतना आमी ओळखून घेवंक आनी ताचे कोरण्यो आमच्या जिवितांतल्यान आमी आकारूंक वावरुया. हेंच करूंक आमकां खेरीत करपा लाभय म्हूण हे भेटेंत मागुया. सगळे आमी उबे रावया आनी वेळार आमचो सोणेकल्याचो बाबार्थ सगळे आमी सांगातान आनी एकाच तड्यान उचारुया. सोतमानथा देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबावलो, आंकवाड मारिथान सरमलो, पांच पिलाता काल तांणी कोश्ट सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो, ताका आनीक पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेलनांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्या मेलांची मनसुबी करूंक येतलो. सदमानथा पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भक्सणी, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी ह्याच बाबार्थान आमचे जोणेकल्याचे गरजो तेच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी जेजू भाशेन खास्तीचें फॉर्मोण मारिना जावं पूण बोगसणें दिवंक जेजूची काकलूत ह्या संवसारांत शिंपडायल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Jesuच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या देश कारभाऱ्यांनी आनी खेरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या सरकारान आपली पदवी दिल्या ती देवाची आनी देवाक मानता त्या प्रमाणे भुकेल्ल्यां खातीर आनी पिडेक सांपडल्यान तांकां बरो इलाज दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजुच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. ह्या प्राचीत कालान दोर एकल्यान बरें कुमसार करूंक नवें जिवीत आपणावंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजुच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. आयज बुकेक आनी पिडेक आड झुजूंक भेटयलोलो आयतार आमी पाळटना आमी आमच्या मागण्यांचो आनी धर्मदानांचो आदार ह्या वावरा खातीर उदारपणी दिल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजुच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. बोधवार बाबा आमची कितें मागणी वेळा तुजे मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणाने आमची मागणी तूं आयकत्यास क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं.
दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया. गायनाचो अंक C30. रुपये भांगार मागिनाय. Rupe banggar magina Ako संसार तुझो सायबा आमची काळजां तुकाचा तुझी मोबून दिता तुका आमची काळजां उबाता तुझ्या मोगाक आवडेता आमची काळजां उबाता तुझ्या मोगाक आवडेता. आमचे भयणी बाबाने आमचे बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सुबेच्या दावांक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव पवित्र देवा आमचे बापा, पातकाक लागून आमकां आमचे कसलेंच दान तुका मानून वचो. तरी तुज्या प्रितीवन पुतान आदल्या कुदी रोगताचें बलिदान आमी तें तुका भेटोवच्याक आमच्या हातांतलीं घातलां तें आतां आमच्या हातांतलें तूं मानून घे आनी तेंच जेजूच्या रोगतान आमचीं पातकां धुवन काड. पातकाच्या मरणांतली आमकां उठोय आनी नव्या जिविताच्या संतोसान आमचीं काळजां भर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व दाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आमच्या सोण एकल्याच्या फायद्याचो मनशा मुखार लोजेक सांपडलेले पदवारी बायलेक तुज्या पुता जेजून पातकाचे कास्तींतली आनी मनशाच्या दारुणायांतली सोडयली. आमी आमचो देव भोव पवित्र आनी नितीवंत जावनूय मनशा वरी जोडटी करिना, पूण असोक्त पातक्यांक आत दिवन उबारता आनी बोगसण दिवन शांतीन भरता म्हूण ताणें उतरांनी आनी कोरण्यांनी परगोट केले. ह्या आमच्या देवाच्या काळजाची करुणाय आमकांय फावो कोताय म्हूण ओळखून तुजे मुखार आमी येता आनी स्वर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुज्या मोवाळ दोयाळ काळजाचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorvispoto Sorgani sonsa Bolla tuja voibova O sorgi tu caso so Sorvispora cinafi Yeta takaso sorgi tu caso so.
बाबा खरंच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. ते स्परीन शेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराची हे रगत. पातकाचे बॉक्सोनी मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta good por go to you. Sumia Jesu ami onda kata ani ekasitle pieta title pagi do voivoanesur ami tuje maran porgota. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उदगास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेडे आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बारबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमास धरून मेळ्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टा गुडीन मेळ्ळ्या सोमेस्तांक तुजे पोरसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या आमच्या भाव भयणाची सगल्या आमच्या फिरगोसकारांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागेन जुजे तिच्या पोथी बागेन जुजे वाज बागेन फ्रांसीस शाबेळ पदवास बागेन दादन बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बारबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात हा तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान दवरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस वडोक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तारणेंत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस काय आमकां दी.
सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या चेण्याक आमी बोरभाशेन अंतरेकता तर आमकां तुज्यो दार काकडीन सर्व पातकांतली सुडोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक माये मोगान शांती वांटुया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन जेजूक आमच्या काळजान शेवंक वेताना आमी गायन करुया गायनाचो अंक D21 जेजूशी येयात
지위 지수시이야 바로 반디우피 소마단 korpi to eklot asa Sol lagda jibi Jesusiya 바로 반디우피 소마단 korpi to eklot asa Tu eklos am so viswas am so viswas Tu cishi etau Jesu am cishi torau Jesu viswas anto viswas
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, लोचेन जेजू मुखार उबी जाल्ली परदुवार अस्तरी ताच्या उतराची गोडसाण आनी काळजाची दोयाळाय चाकून शांतीन घरा गेली. हीच गोडसाण आनी दोयाळाय ह्या मिसांत आमकांय चाकूंक मेळ्ळी. ह्या खातीर आमी तुका दिन वाचता आनी तुजी शांती घेवन परत घरा वेता. आनी ह्या फुडें पातकान पडना जावं विस्वासान तुजे कृपेचें बोळ मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज मांडावळीक चोपडे समुदाय आसली. वेळार जी भाव भयणांनी ब्रादरांनी आनी ह्या भाव भयणांनी फुडें सरून जी मांडावळ केल्या आनीक मिसान पागयो खादा दिला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. येता त्या सोनवाराक मीस करूंक सांत रॉक समुदाय आनी आयताराक सांत जुजे समुदाय. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 18,860 रुपया. बुधवारा दीस 6 तारखेर कार्मेलीन आनी सोजायचे तिसऱ्या वर्साचो उदगास. ब्रेस्तारा दीस 7 तारखेर रेमंड मास्कारेनेस हाचो पयल्या वर्साचो उदगास. सोनवारा दीस 9 तारखेर सबस्तियाना de सिल्वा हाचो म्हयन्याचो उदगास. ती मिसा सकाळीं 7 वरांचेर. सतोडेच्या दिसांनी मिसवार वाचपां करूंक सोदतात तांणी आदी फुडेंच येवन तुमची तयारी करची. आब्रिलाचे सवेर म्हणजे बुधवारा दीस मीस सकाळचें जातलें सांजचें आसचें ना. आजून कोणें क्रिस्माचे फोटोज आनी सर्टिफिकेट्स बरोवंक नात तांणी येवन ऑफिसान त्यो वच्च्यो. फिरगोज सभेच्या वांगड्यांक PPC मेंबर्स हांकां जमात आयज सकाळीं 10 वाजता सगल्या वांगड्यांनी येवचें म्हूण मागता. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोपकार. शेवटाक आमी गायन करुया. गायनाचो अंक F15 म्हजो पाटलाव करूंक. Mozo patlao koro Tuci kushi zalia Tuzo kuri suba Storie moci patlia Mozo patlao koro Tuci kushi zalia Zokuri suba Swoje mocie badla Apna chachi bazo Somonismo kota Ablaci koreani Dosas nangolajta Somonismo kota
जीव कोरे